तें फुलफील केल्लें आसा. लोकांनी आमकां सांगलें कोण 2 पांयांचेर कोणाक जांकां बीजेपी कडेन हें करतात तांकां तुमी भायर उडयात. रवी नायकाले चले दोगूय जेन्ना बीजेपीन गेले आमी त्या दिसात रवी नायकाक सांगलें तुयी मी वस आमकां नाका म्हणून, कारण तो दोनूय कडेन नाटकां करपाक पळयतालो. बीजेपी चले बीजेपीन हो काँग्रेसीन इलेक्शन टायमार येतलो. आमी पयलीं बोल्ड स्टँड घेतलो, आमकां रवी नायक नाका. आमी नवीन लिडर थंय तयार केलो, यंग भुरगो तयार केलो राजेशा सारको, आनी आमी कडल्यान ताका तिकेट दिली. रेजिनाल्ड अलेक्स रेजिनाल्ड प्रत्येक फावटी नाटकां करतालो. आमी खूब सोंसले. नंतर आम आदमी पार्टी वचपाक कोमेस जाले, लोकांनी दबाव वाडलो, आम आदमी पार्टीन गेलो ना. तेजे नंतर बीजेपीचे लिडर येता हो तांकांय वचोन मेळटा. तेजे नंतर हेची तिकेट अनाउन्स करता हो टीएमसी वयता. पक्षान पयले फावट बोल्ड स्टँड घेतलो, तो परत रिजायन जालो, येवपाक सुतालो. पक्षान थंय दुसऱ्या नव्या भुरग्याक तिकेट दिली आनी एक मेसेज धाडली गोंयभर, असली जी चिकानां आसा ती काँग्रेस केन्नाच टॉलरेट करची ना आनी असले हे मुखार जावचे ना. सो ह्यो चेंजीस आमी हाडल्यो. लोकांनी सांगलें आमकां मॅनिफेस्टो लोकांक विचारून कराक. आमी कन्सल्टेशन केलें गोंयभर आनी आमी सगळ्यांनी ठरयलें की लोकांक कितें जाय तेंच दिवपाचें.